काल आज आणि फाल्यां powered by Father Mulla Hospital Kankanadi Mangaluru, supported by Jerosa Company, VTech Electrical and Lightings Mangaluru, Rexin Center Mangaluru, Manasa Water Park Pilikula and MCC Bank. काल आज आणि फाल्यां वर्ल्ड वीक्षण करच्या सर वीक्षकांक काल आज आणि फाल्यां म्हणल्या ह्या कार्यक्रमाक मोगासो स्वागत. जायत्या दिसात मी राखण आसले संजय परत लाईव्हर केदाला येता म्हण. सो बहुत जनार अपेक्षे मेरेगे संजय आज परत या लाईव्ह प्रोग्रामाचेर हांगासर आयला. फाटल्या 2 सोमारांनी वळट्या आमचे सांगता आशिल्ले जायत्या लोकांनी तांचे अभिप्राय तांचे सल्लो आमच्या कार्यक्रमा विशयांत आणि इतर गजाली विशयांत तांचे सांगता तांचे समोर दवरले आसात. पूण आज वळट्या ना ताच्या बदलाक हांगासर संजय रॉड्रिगस आसा. संजय तुका या कार्याक स्वागत. देव बरें करूं आनी तुकाय स्वागत. आमी एकाच कुटपाचे संजय खंडीत संजय येस टानी कशें जालें सीजन कशें जालें म्हळ्यार सडावत करज म्हणटा आसतना तुमकां संगीतकारांक एस्पेशली कार्य सोबाणांक आनी वचून संगीत दितल्यांक तुमकां आतां एक ब्रेकीचो टायम एक विरामाचो टायम. सो ताच्या पयले तुमकां सीजन म्हणलें एक आसता एक नोव्हेंबरांत स्टार्ट जाता आनी नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी जाताना तें एक पीकार आसता ताचे उपरांत फेब्रुवारी जाताना एंड जाता. टोटल सीजन कशें आहलें सांग म्हाका. टोटल सीजन हेवी भारी गंमत केला आमी. आमचे इथे आमी 107 जण आसात. पुरो पिटो कोण सोडले म्हणटात पळय तशें. सो सीजन वॉज फूल. वी एन्जॉयड अ लॉट. मागीर आमचे तूं पाते नायच्यानी कितले लोक मेळटात म्हणना एक म्हाका एक बँड खेळूंक येताना आनी म्हाका बँड खेळचे काय न्ही आज कोणी 90 लोक मेळटा आज कोणी मेळटात ते एक आसता. सो एवरी शोआंत कोणी नाल्यार कोणी म्हाका पर्सनली येवन मेळटा आनी तुमचे प्रोग्राम बरें जाता तुका पळोवंक खुशी जाता. सगळ्यांनी म्हणजे तुजो मांडो हलोवन सो खुशी जाता. पाप म्हाका कळटा तांकां मिस जाला कळ्ळें तांकां मिस जाला. 140 शोज तुवें हांगासर गायन गजाली लाईव्ह दिल्ले आसात आनी तातूंत हार्डली एक 2-3 शो नाचतलो उरल्या शोनी तूं हांगासर लाईव्ह तुवें म्युजीक सादर केल्लें आसा. आतां अशें म्हणटा आसतना तूं लाईव्ह हांगासर हरियाका मुंगलार येतलोय आनी जायती नवी तालेंतां हांगासर येतली. मालगाडी आसतली नवी आसतली आनी आतां ट्रेंडिंगार आसची तालेंतां हांगासर गावपी हांगासर येतलो. आनी तुका हो विराम कसो भोगलो आसा. इनिशियली आमी 140 केले न्ही 140 करन करया कंटिन्यू करया कित्याक म्हळ्यार तो मंगळार येताना आसा पळय कालेंगी उणेपण जावचे फ्री म्हाका बोटां दावनात म्हळ्यार कीबोर्ड ना न्ही नाल्यार एक तो मंगळार एस्पेशली म्हळ्यार कीबोर्ड म्हणून न्ही इश्टांनी तो टायम हांवें घरांतून न्हेसून सुटसो ते 8 o'clock 7:45 म्हणटाना हांवें न्हेसचें तें पुरो म्हाका घरा एकलो बसचें हांवें तें कितें व्हडलें अशें येता पूण ना वचूंक ना कित्याक म्हळ्यार लायव्ह ना. सो म्हाका मुस्त मिस जाला आफ्टर 140 एपिसोड्स कितें 2 years 1 year इश्टांनी 1 year जाला 1 year कांय नासतना मुस्त मिस जालें. आनी मुस्त सिंगर आयली तुवें म्हणल्यार बरी मुस्त सिंगर आयली ह्या गायन आनी गजल येतावन तांकां एक दे हॅव तांचें ते काल म्हणटा तुका प्रोडक्ट दे हॅव बिकम अ प्रोडक्ट नाव हांगा तावन येवन दे हॅव बिकम अ प्रोडक्ट. सो ते कितें की म्हाका एक खुशी जाता. एंड ऑफकोर्स थोडी कांय ताजे विशीं उल्लेख करनात पूण थोडी उल्लेख करतात म्हाका मेसेज करतात थँक्यू फॉर गिवींग दी ऑपॉर्च्युनिटी. आज म्हजें भुरगें या म्हजो भुरगो हांगा परफॉर्म करता आसा म्हाका अपडेट्स दिवन आसता. एक्चुअली अशें म्हळ्यार म्हाका गरज ना पळय आनी म्हाका कांय सांगिचें म्हण गरज ना बट दे हॅव एक्नॉलेज. थँक्यू वेरी मच थँक्यू. हय ती एक खुशी. आनी हांगासर आयिल्लीं तालेंत आसात गवपी आसात ही तुज्या संपर्कांत निरंतर आसात म्हूण हांव चिंता. खंडीत आसात. आतां थोड्या वटू थोडी तांतू आयिल्लीं थोडी सिंगर्स हांवें ते एक प्रोजेक्ट केला विजन कोंकणी इतले बरी पदां मायकलाबाचे इतले बरें प्रोजेक्ट तें तांतू आमी तांकां अवकाश दिला. नव्या कंपोजरांक तांतू आमी अवकाश दिला. हांगा आयिल्लींत आमचो तो रसल म्हणलो तो हांगा कीबोर्ड हांव तो म्हणलें येता हांव नाचलो म्हणटा हांव नाचल्या टायमार रसल आयिल्लो कीबोर्ड खेळूंक हांव नाचल्या टायमार वेटसन आयिल्लो कीबोर्ड खेळूंक तांकां immediate हांगा एक चान्स मेळ्ळा. एज कंपोजर्स दे हॅव कंपोज्ड द ट्यून दे हॅव कंपोज्ड द म्युजीक. पळय आनी दोगांयचे ती पदां
आमी आयकल्यांत व्हेरी नीट भारी हिट जाल्यात आनी क्लास पद खंडीत आनी ते तांचे भितर अशें थाल्यांत आसा पळय तांणी तांकां म्हणल्यार ती एक वेदी मेळाचे थाल्यांत तांकां वेदी मेळाचे म्हणचे आनी दायजी व्हडली ती वेदी प्रोवायड करता आनी ती तांणी बऱ्या रितीन यूज केल्या आज हांव चिंता रसेल चोपरांत फिल्माक केला बॅकग्राउंड स्कोर केला फिल्माक ताणें बॅकग्राउंड स्कोर केल्लें आसा आनी आतां तो म्युझिक डायरेक्टर वन ऑफ द बिझिएस्ट म्युझिशियन्स सो विच इज व्हेरी गुड अगेन तो शी इज स्टील ग्राउंडेड म्हळ्यार तो धर्निरत आसा तो म्हणजे उलयता आनी संजय सर संजू सर करता आमी एक्चुअली ओट्टू खेळ्ळें आसतना तुवें सीजन म्हणलें पळय आमी एक इस्टर्न इव्हेंट उस्ताद रफीक खान ताजे वटू आमी एक इस्टर्न इव्हेंट खेळ्ळ्या सो रसल बेस खेळनासलो हांव कीबोर्ड खेळनासलो आमचो उस्ताद रफीक खान सितार खेळनासलो सो वय आमी आसा ओट्टू तुवें संपर्क आमचो आसा म्हाका एक इसारेचें म्हण आसलें तुजे लागी तुमचे म्युझिक पंगड असतात म्युझिक टीम असतात दुसरे दुसरे नांवां आसात आनी सगळे फामाद आसात आनी सडो तुमकां एक नांव आसता एका पंगडाक पूण हांवें कार्य सोबाणांनी पळयलां पूण हे तुमचे एक फ्रेटर्निटी आसा पळय म्युझिक फ्रेटर्निटी हे सगळे मिक्स जाते असतात थोडे फावटी हांगासो गिटारिस्ट ताच्या टिमांत आसता ताचो सिंगर दुसऱ्या एकल्याच्या टिमांत आसता थंयचो एकलो ड्रमर तिसऱ्या एका टिमांत आसता हे कशें साथ जाता आनी हे तुमी कशें एन्जॉय करता सांगा म्हाका म्युझिशियन्साचे हांवें म्हज्या एक्सपिरियन्सांत पळयले पैकी म्युझिशियन्स ती आतां आमचे भितर आसा पळय आतां तूं एक गिटारिस्ट आसल्यार हांव कीबोर्डिस्ट आसल्यार आमी एक बँड ओके आमी आमचे ते काले म्हणटात एक भाऊ ब्रदर्स तो एक रिलेशन ते रिलेशन संबंध तो संबंध ते स्टार्ट जाता ताजे उपरांत आमकां ऑल म्युझिशियन्स आर आमकां भाऊच ते आनी थोडे फावटी कान जाता आसता न्ही आळे ह्या बँडांतून त्या बँडाक आमी वेता म्हणटा मस्त प्रॉब्लेम्स काले जाता म्हळ्यार डबल बुकींग जातात ओके इव्हेंट्सांत डबल बुकींग जाता वय सिजना टायमार डबल बुकींग ते दाळा आळे खंयचोय राग आसूं दी कालेंय आसूं दी त्या टायमार हांवें म्हज्या एक्सपिरियन्सांत खंयचोय म्युझिशियन राग दवरन इजी ह्यान पोवपाची म्हणना तो वेता ते इव्हेंट करता वय रागान फाटी येता मात तो इव्हेंट करता तो त्या आतां तुवें म्हाका तुजे राग आसल्यार आय विल स्टील कम फॉर तुवें सांग इव्हेंटाक ते येवन हांव खेळटा आनी हांव फाटी येता सो म्युझिशियन्साचे संगीताक दिवचो गौरव संगीताक काय म्हणटा संगीताक म्हळ्यार असलीच एक भास म्हणली ना करेक्ट संगीताक गड नात संगीताक प्रदेश तशें कांय ना सो संगीत सर्वांचे सार्वत्रिक आनी सगळ्यांक घाल्लें तें आनी आमचे म्युझिशियन आनी कोणी रागार नात सडावत संगीतकार म्हळ्यार भोव मोगाळी आनी भोव मोवाळी आनी उक्त्या मनाचे आनी हांव सडावत पळयत आसता एकामेका सहकार दिते आसात एकामेकाच्या पंगडांनी म्युझिकल ते आसात आनी ते एक बरेंपण म्हण येत आतां आमच्यो गजाली आमी उलयता म्हळ्यार हांव तुज्यो गजाली उलयता म्युझिकाच्यो गजाली आमी उलयता आतां आमकां लास्ट टायम हांगासर वळट्या बायिल्लो आनी ताणें सांगलें आसा आमी थोडी नवी कार्यक्रमां हांगासर सादर करच्यार आसा प्रस्तूत करच्यार आसा म्हूण आनी त्या खातीर ताणें थोडे हिंट दिल्ले आसात आनी लोकांनी जायत्यो काय म्हणटात अभिप्राय दिल्ले आसात ह्या कार्यक्रमा वयर कशें करयेत आनी खंयची कार्यक्रमां करयेत म्हणून आनी त्या पैकी आमी आतां एक 2 कार्यक्रमांक एक बरें एक शेप दिला आनी त्या पैकी एक जावन आसा ताका नांव धरून आमी एक डिबेट कार्यक्रम आनी प्रसक्त समाजांत घडच्या गजाल्यांचेर डिबेट आनी सडावतो डिबेट म्हणटा आसतना चर्चा संवाद म्हणटा आसतना आमी हांगासर सोमार आतां काल आनी असलेच प्रोग्रामांत काल आनी फाल्यां कार्यक्रमांत पळयला जावंक पुरो एकलो एंकर आसता आनी 2 जाण पॅनलिस्ट आसतात कोणी 2 जाण येतात हळिल्ले व्यक्ती थोडे फावटी एकलो येतात 1 जाण येतात आनी तांचे भितर मात्र एक संवाद आसता तो तशें आनी सडावतो प्रमोशन आसता फिल्माचें जावंक पुरो या पदांचें जावंक पुरो तशें व्हडलो संवाद म्हणून आतां चलना आनी हे मतीन दवरून एक विशेष डिबेट दायजी वर्ल्डान प्लॅन केला आनी ह्या डिबेटींत आमच्या विक्षकांक मुक्त जावन भाग घेवंक वांटेली जावंक एक अवकाश आसा सडावतो आमी टीव्हीचेर हांगासर बसतले हांव आनी एंकर निरूपक आनी हर सैरे आयिल्ले आपयल्ले सैरे हांगासर विशयाचेर ताचो विचार मंडन करतले पूण हो नवो शो बेगीनसो आराम जाता आनी विक्षकांक ह्या शोंत मुक्त जावन वांटेली जावचो अवकाश आसा एका शोंत आमी मॅक्झिमम 25 जाणांक आमी अवकाश कर दितले हांव आनी कोणे
ह्या डिबेट शोक येवयेत म्हळ्यार गजाल्यो जायत्यो आसात. तुमी आतां ते WhatsApp नंबर आसा आमच्या TV स्क्रीनचेर दिसता आसा आनी तुमी तुमचें नांव आनी डिबेट म्हणून बरयल्यार पुरो. आमी तें तुमचें नांव आनी तुमचें नंबर आमी सेव करून दवरता आनी प्रसक्त विशयांचेर जातना आमी तुमकां कॉल करता आमी तुमकां संपर्क करता आनी असलो विशय आसा तुका तुजी अभिप्राय मंडन करूंक आसा की आनी तुका ह्या विशयान सांगूंक आसा की ह्या विचारांचेर उलोवंक आसा की म्हणून आमी विचारता आसतना तुमकां तो विशय लायक जाल्यार आनी त्या विशयाचेर तुमकां उलोवंक जाय म्हणून बघता जाल्यार तुमी सीदा ओके म्हणचें आनी आमी वेन्यू खंयसर तें शुटींग चलता तें सांगता आमी आनी त्या दीस तुमी येवचें. चड म्हळ्यार 1-1.5 घंटा भितर ते कार्यक्रम संपता शुटींग संपता आमी आनी आमी एका दिसा नेमेतल्या दिसा ते टीव्हीचेर हांगासर प्रसार करतले. देखून विक्षकांनी आजच दायजी वडल्याच्या डिबेटांत विशय खंयचे म्हणून आसूंक पुरो. जायते विशय सामाजीक प्रायवेंताचे विशय आसूंक पुरो, शिक्षणाचे विशय आसूंक पुरो, या इतर राजकीय विशय आसूंक पुरो, धर्मीक विशय आसूंक पुरो, कुटुंबा संबंधी विशय आसूंक पुरो, जायते विशय हर एक विशय आमी हांगासर हाडूंक आमी प्रयत्न करता आसा. आमकां जाय जाल्ल्या इतलेंच तुमी विक्षकांनी सक्रीय रितीन क्रियाळ जावन ह्या डिबेटांत तुमी पात्र घेवंक आसा. ह्या नवो शोची एक परिकल्पना अशी आसा म्हळ्यार हातूंत एक मॉडरेटर आसतलो. ते कोण म्हणून रिवील करूंक वचना आतां. एक मॉडरेटर आसतलो आनी पॅनलिस्ट आसतले ते एक जाण त्या विशयाचेर येस म्हणसो एकलो आसतलो, नो म्हणसो एकलो आसतलो आनी न्यूट्रल म्हणसो एकलो आसतलो. ओके, फॉर एगेन्स्ट आनी न्यूट्रल. ओके, ते एक जाण आसतले मदें मॉडरेटर आसता आनी 25 जण आमचे विक्षकांनी ह्या कुशीन तावून थंयसर आसल्या फॉर असले की सवाल करियेत, ऑपोजिट करचे की सवाल करियेत, न्यूट्रल आसचे की सवाल करियेत. मॉडरेटर सांगात उलोवप एक अपुरबायेची एक विचार मांडण्याची वेदी दायजी वर्ल्ड फर्स्ट टायम हे कोंकणींत अशें एक जाते आसा. देखून विक्षकांक बंगाळाकोन तो प्रायेची आनी दादलो बायल मनीस युवा जाण तशें कांय ना. तुमी तुमची नांवां धाडची आनी सहज जाल्ल्या संदर्भात आमी तुमकां आपयतले, तुमकां कॉल करतले हांव. हे तुमी एक मतींत घेवचें. तुका कितें बघता ही आयडिया? ब्युटिफूल म्हळ्यार मुस्तू टायप हें येत तांचे ओपिनियन्स आसा पळय. आतां लास्ट 2 सोमार आमी काल लास्ट फाल्यां लायव्ह केल्ल्यान आमकां एक्चुअली म्युजीक की मुस्तू हें आयलां आनी कमेंट्स म्हळ्यार बरें अशें करी जे हें कर थोडे आयडियाज आयल्यात. सो दीस इज अनदर व्हेरी गुड कॉन्सेप्ट. अंतू आमकां ह्या एका शोवांत एक डिबेट जाल्ल्या उपरांत आमकां एक आयडिया येता. सो दॅट इज आमी वी आर केटरिंग टू द वय आमी सर सिलेक्टेड थोड्या सैऱ्यांक मात्र ह्या फावटी आमी आमच्या विक्षकांक अवकाश करून दिता. कित्याक म्हळ्यार विक्षकांनी उलयचे, लोकांनी उलयचे आनी प्रस्तुत समाजाच्या गजाल्या विशयार तांचे अभिप्राय तांणी मंडन करचे आनी ती टीव्हीचेर प्रसार जाता. देखून ती सगळ्या समाजाक पावता, सगळ्या संवसाराक पावता आनी ताचे काल म्हणटात ताचो परिणाम बरो परिणाम खंडीत ह्या समाजांत जातलो म्हणच्याक कितेंच दुबाव ना. आमी जायते उलयता आसा, चड उलयल्यार तें बोर जावंक पुरो. देखून एक बरें पद आसा तें पद आमी आतां पळोवन येवया. आमचे टेक्निकल टीम आतां तुमचे खातीर हांगासर रेकॉर्डेड जाल्लें पद हांगासर प्रसार करतले. Pordli am
walks like a lady from Africa. She talks like a lady from America. She shakes like a lady from Jamaica. She's a lady that I love. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady I love. But she's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady I love. Hey, cha-cha! Ti soltan desta kai bendurci. Ulaitan desta kai milarci. Ti nastan desta kai cordelci. Ti sali muja mogaci. Oi ti sali manglurci. Oi ti sali manglurci. Oi ti sali manglurci. Ti muja mogaci. Oi ti soli manglurci. Oi ti soli manglurci. Oi ti soli manglurci. Ti smuciamo cazzi. नलरॉय फुटाडो आणि पलोमा रॉड्रिगस दैजी दुबईच्या तांच्या 25 वर्सांच्या जुबळावाक आम्ही हांगासर कोडयालांत बेंदूर इगरीच्या हॉलांत एक कार्यक्रम सादर केल्ले आसा संगीत सांज आणि वन ऑफ द हिट प्रोग्राम म्हणून जायतो लोक थंयसर आयिल्लो आसा फुल पॅक आसलें सगळें सल आनी तुवेंस म्युजीक डायरेक्शन दिल्लें आसा ताचें ताच्या पयलें दायजी दुबयचो जुबल्यो रुप्योत्सव दुबयंत जाल्लो आसा आनी तूं म्युजीक डायरेक्टर थंय तूंच आनी तूं गेल्लो आसा आतां आमी हांगासर कार्यक्रम जाता आसतना आमचो लोक येता आनी सालभर आमकां बसता तो आखरेच्या पदां म्हणटा आमचे सांगाता आसता एक पाठिंबो आमकां दिता आनी तुवें एक म्युजीक डायरेक्टर जावन पयले म्हणटी दुबय वयचे थंयचें एक्सपिरियन्स कशें आसलें तुका one of a kind experience. First time म्हाका हाणें स्टॅलिनांत सांगलें इंचांचे उप्पू पोरे उप्पू म्हणलो तितल्यांत म्हणलो मागीर काय चड सांगून ना मागीर आसतलें न्ही आसतलें पळया म्हणून मागीर म्हाका डायनाचे आनी वॉल्टी बाबाचे आयले फोन आयले जाल्यार तुका तूं म्युजीक डायरेक्टर तुवें सांगलें बरी म्हणून हे म्हाका फस्ट टायम अशें एक जावचें म्हणल्यार ना येदोड हांव कसो आहलो म्हणल्यार आय यूज टू प्ले फॉर different shows but under a music director. This is म्हणजे as a music director and international show
सो इट वॉज अ व्हेरी गुड चॅलेंज म्हणयात. गेले आमी दुबय. ब्युटिफूल कॉन्सेप्ट तो म्हळ्यार दुबय दिसतानी आमी ते कॉन्सेप्ट कशें केल्ले म्हळ्यार वेटरन कंपोजर्स तांची पदां काडली. कोण सर म्हळ्यार मलगडे तांचे कॉम्पोजिशन्स काडून आमी ते परफॉर्म केले. ते अशें तेंच्या लोकांक लायक जालें की ते लायक नेक्स्ट टायम करतना पयले टिकेट जर टिकेट काल आसल्यार आमकां सांगा हो शो जाय म्हूण. आनी त्या शोवाक आमचो मायकल डिसोजा तो ते विथ फॅमिली आल्लो. विजन कोंकणी तो विथ फॅमिली फूल फॅमिली तो आल्लो. ते ताणें एक्चुली ते कशें म्हळ्यार तुका कोत्ता मायकल डिसोजानी परत थोडे येतात बिकॉज आसा तांचे व्हेरी व्हेरी सुटचे आसा. आमी अशें वेता विथ गूड विशीस फॉर द शो कारण तो बायसरूंक तो वेता वेता म्हणटा आमचे एक पद ताका बसयता. ते सो ताणें एंड ऑफ द शो टील एंड आमचे बायला जावन तो रावला आनी जालें की म्हणून. सो तो हिट जालो. तो आमचो शो हिट जालो. परतेक आमी मँगलोर आयल्या. मँगलोरी परतेक म्हाका अवकाश मेळ्ळो. दायजी दुबय मँगलोर घटक आतां आमी हांगा रुपयोत्सव केल्लो. हांगाचो शो हिट जालो. लोक हांगा तो आमी चिंतूंकूच ना. आमी चिंतले म्हळ्यार आमी इट वॉज एन हें काले इनवायटेड आमी इनवायटीज केल्ले. आमी चिंतले इनवायटीज अशें जाता पूण फाटल्यान हांव एक 6th सॉंग जाल्या उपरांत एक फावटी अशें लायट्स एपडी ऑन जाले. हांव अशें पळयतना फाटल्यान स्टँडींग क्रावड उबा रावला. बट एसी हॉल पूण बागेल ओपन जाते आसा भितर कूलिंग जाते ना. लोक तितलो भरला. बागेल उक्ते जाता म्हळ्यार बंद करून जायना ऑटोमॅटीक ग्लास. हो बट तो एक हिट शो तशें येस्टानी. एक कॉलर आसा आमच्या सांगा. ओ लवली. हॅलो हॅलो नमस्कार. हॅलो नमस्ते गुड इवनिंग. यस आज हॅट्रिक फेल्सीबाई फेल्सी रेगो कावूर. मागीर तिसऱ्या सोमारा तुका फोन लागला आज. जॅकपॉट तुका. बाकी काय ते कट करतले कोणी नान्ने वय तो चंदन शेट्टी ना आता. संजय बाबा हॅलो आंटी सांग आंटी. काय ना कंटार म्हणजे स्टॅनी बघा सांगितल्या बरी तू चकली बरी करायला आहे. आरती बोटाने बरी आलीत आहे आणि स्माईल एक बरें दित आहे. तू हँड्स ऑफ जायते. थँक्यू थँक्यू. मागीर स्टॅनी वेळा काय म्हणता जिगे जिगे तारा फर्स्ट क्लास जाता आमकां म्हाका जाता बरें बारी बरें जाता ते भुरग्यांचे प्रोग्राम. आनी ते कॉमला आपले ते उलोवन ते एक बारी बरें जाता ताचे उलोवन आनी पुरा कॉमलाचे बारी खुशी जाता. वय वय देव बरें करूं. फेल्सीबाई आमची रेग्युलर कॉलर बरी सपोर्टर. आमी हांगासर आमच्या दायजी दुबयच्या रुपयोत्सवांत आमी त्या विशयाचेर आसले. म्हाका एक तातूंत टिप्पणी करूंक आसा. एक तुवें दुबय केल्ली गजाल आनी तुजो दुबय शो एंड जातस म्हज्या आनी तुका इनबॉक्सार इतलो मेसेजस आयल्यात गे. म्हळ्यार तांणी संजय रॉड्रिगसाक टीव्हीचेर पळयता येता युट्यूबाचेर हांगासर तूं शो परफॉर्म करतलो आनी भायरी तूं शोज दितलो. तांकां लायव्ह तुका पळयचे आहले. तांकां लायव्ह पळयचे आहले आनी तांकां तें गोत नासलें. लायव्ह जायते जाण संगीत लायव्ह प्रदर्शनां दितात पूण तुजे वयर तांकां विशेश एक ओडणी आसली तुका पळयचें म्हण आहलें आनी तुवें तें सादर केल्लें ती रीत आसा. तांकां इतली खुशी जाल्या की म्हाका तांणी घाला पर्सनल मेसेज घालून स्टॅनी संजय तसलो एकलो काय म्हणटात म्युझिशियन संगीतकार तुमकां मेळ्ळो तुमचे भाग म्हूण चिंता ताका सोडनाकात. त्या रितीचे एक म्हाका एक फीडबॅक तेतून आयिल्ले आसा. आनी हांगासर कोडयेलांत शो जालो आनी वय तो एक हिट शो आनी आमी वेरायटी कदालाय दिता तेच प्रयत्न करता आसा. आनी आमचो प्रवीण तावरो आसा आमचो दायजी दुबय मंगळूर युनिटाचो ट्रस्टाचो अध्यक्ष. ताचे विशेश वावंटाच्या फाटल्यान आसली आनी ताचें कशें म्हळ्यार तो मस्तू ताचें म्हणटा क्लॅरिटी तशें आसाचें. एक पद आमी सिलेक्ट केल्यार ताच्या फाटल्यान कितें आसा मुखार कितें सगळें तो चिंतता. आनी ह्या शो विशयान ताणें एक शाबासकी उसारली आसा आनी तो आतांय म्हणटा आसा ताणी दायजी दुबयक आतां 25 जालीं आतां आमी 26 एक प्रोग्राम करया गी अशें एक म्युजीक शो करया गी हांव तयार आसा तशें म्हणून. त्या रितीचें एक बरेंपण जोडलें आसा. एक कॉलर आसा. हॅलो हॅलो नमस्ते नमस्कार. नमस्कार.
स्टॅनी येस नमस्कार हांव रोशन मेनेजर शिरवा येस रोशन आणि एक संघटक ब्युटिफुल संघटक मात्र न्ही समाजसेवक करेक्ट करेक्ट सांग रोशन हांव तीन विशयांत उलया फर्स्ट एक पयलें जावन एक अवकाश म्हाका तुका देव बरें करूं म्हणून येस डिसेंबरांत आमकां ह्याच कार्यक्रमाक बसोंक अवकाश दिल्याक वय ताचे उपरांत आमी उलोवना पूण थँक्यू सो मच थँक्यू सेकंड खंडीत तुवें आमी ऑलरेडी विशय सांगलोय तुम्ही ऑलरेडी उलयल्यात दुबयच्या शो विशयान वय संजू बाबा म्हणयत आमी संजू बाबाक 2 वर्सां पयले 22 शिरवंत ताणें आमकां परफॉर्म केल्लें येस सांग पूण त्या संजू बाबाक आनी आयच्या संजू बाबाक म्हाका दिसता दीस आनी रात फरक आगे म्हण ताणें स्वता म्हळ्या पयलें तो दुसऱ्यान फाटल्यान रावन करतलो म्हणून बट आतां आज डायरेक्टर म्युझिक डायरेक्टर म्हणयत ही हॅज रॉक्ड आनी ताणें कंडी जावन दुबयंतलो तो शो केल्लो आमी चिंतून एक्चुअली हांव त्या शोवांत सगळो शो पळयला इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट म्हणयत प्रोग्राम गांवांत जावन ताणें हांगा येवन हांगा स्टेज खाली आमकां हालोवन दोलोवन दवरली पिठो टोटल पिठो ते वय सो ते कंडी जावन संजू यू वेल डन ताचे उपरांत वय गांवांतले प्रोग्रामी सुपर जाला म्हणून खबर आसा पूण मुखल्या दिसांनी आमकां तांतले थोडे पळोवंक मेळटले वय आनी तिसरें आतां मुखल्या संगीत कार्यक्रमा विशयांत ओके सांग आजकाल आमी पळोवंक गेल्यार संगीत कार्यक्रम आतांची संगीत कार्यक्रम आमी पळयता जाल्यार सदांच एक 500 सिंगर्स सांगाता मेळोन आसतात पूण एक टायम आशिल्लो आमच्या लागीं एक वन मॅन शो म्हणटाले आमी विल्फी नायट मेलविन पेरीस नायट ते मस्त आजकाल आमचे उणे जाल्यार एक मनीस सगळे स्टेज सेंटर कान घेवन एक शो जावचे कोंकणीन मस्त उणे जाला हाचे दीस मुखार पाटी आमकां मुखार वचून पळोवंक मेळटीत गी आज मुखार प्रयत्न केल्यार खंडीत जाता व्हेरी गुड पॉइंट आनी त्या रितीन स्टेजीर सेंटर जावन ते म्हळ्यार ते वन मॅन शो करचे व्यक्ती आतां आसात आतांचे युवजनाच्या त्या जायते कंपोजर खुद्द आतां पदां बरोवचे आसात म्युजीक दिते आसात आनी सगळे शो मांडून हाडचे कॅपॅसिटी आसची आमचे मदें आसात पूण ताका एक कळ्ळें म्हणटात एक प्रयत्न जायचे पडले ते एक उणे पण ताचे दिसून येता मे बी खर्चाच्या बाबतीन जावंक पुरो खर्च त्या वेळार आसलो आतां हें आसा आनी ताका जायती कारण आसूंक जाय म्हणल्यार ते इंडिविज्युअल ताच्या फाटल्यान कितें कारण आसा तें त्या व्यक्तीक मात कळीत तशें वय आतां आमी आतां हिंदी प्रोग्राम आतां सांगीत आमी पळयता जाल्यार सोनू निगम शो जावं दी कोणी तांचे इंडिविज्युअली ते पदां बरयतात म्हणनात पूण ते खंडीत येता 2 घंट्याचे परफॉर्म करतात तसलेंच हे एक आमकां मुखल्या दिसांनी पळोवंक मेळना कित्याक बदलावण गरज आसा आमी आतां म्हणटा आमी 8-10 जाणां वचून एक पदां सांगच्या बदलाक एक मुखल्या दिसांनी पळोवंक मेळटलें म्हणलें न्ही वॅलीड पॉयंट तो कित्याक म्हळ्यार बरें चिंता तें तुजें कित्याक म्हळ्यार तशें जायचें म्हळ्यार आमी सगळो संवसार बदलतना आमी बदलाचे आनी आमच्या मदें तसले कॅपॅसिटी आसचे सिंगर आसात संगीतकार आसात सो रोशन देव बरें करूं तुज्या त्या अभिप्रायाक वॅलीड पॉयंट आमी ते मंजूर करता मुखल्या दिसांनी ह्या दिशेन एक काल म्हणटा आशाभाव आनी होप म्हणटा पळय आमी आमकां लाभतलो म्हणून आमी पातयेता देव बरें करूं रोशन Thank you Roshan. Thank you for calling. वय बरी गजाल रोशनान हांगासर प्रस्तूत केल्ली आसा आतां प्रोग्राम एक हांवें रिवील केल्लें आसा एक रिवील केल्लें आनी ताचे पयलें कमेंट्स आयल्यात भाई पाप रुपल डिसोजा म्हणटा एब्सोल्युटली मिसिंग द शो रेन्सिटा लोबो म्हणटा स्टॅनी बेळा दैजी वर्ल्ड जावनच्या कोंकणी प्रोग्रामाचो बॅकबोन फाटीचो कोण तूं हांगा हांव एक सांगूंक आशेत हांव तुमी म्हणटा आतां रोशन शिरवा हाणें फोन केल्ले ताणें म्हळें संजू बाबा ते दाळा डिफरंट आनी आतांचो डिफरंट हे डिफरन्स हाडूंक मुख्य कारण स्टॅनी हांव सांगता हांव काल्याक म्हूण सांगता स्टॅनीचे काल एक गेम चेंजर सांगता आमचे फर्स्ट शो केल्ले स्टॅनी जी 100 सेंट ॲग्नेस आमचे 100th शो थंय केलो थंय हांवें एज अ म्युजीक डिरेक्टर म्हळ्यार इन जनरल फर्स्ट टायम हांवें केल्लें थंय स्टॅनी एकच एक गेम चेंजर ताजे मूव एकच जाल्ले संजय तुवें फाटल्यान न्ही तुवें हांगा रावाजें म्हणालो तितल्यांत ते हांवें तें चेंज केल्ल्यान स्टॅनी लोकांक
एक लाईव्ह शो हांगा ऑफकोर्स हांगा कॅमेरा आसा म्हाका सेपरेट कॅमेरा आसा फोकस जाता हांव ते काय जाता म्युजिशियन्स फाटल्यान आसता फाटल्यान रावाचें म्हण ना ते तुज्या त्या चिंतपाक आहा पळय ते सरी जालें म्हळ्यार हांवें जस्ट एक पळय फाटल्यान आलो मुखार आयलो दॅट्स इट ते गेम चेंज जालें लोकांक इतले लोकांक हांवें टीव्हीर खेळचे आनी लायव्ह खेळचे सेम दिसलें ते दोळां फाटल्यान करतालो ते म्हणजे एक चिंता पसलें तुजो सांगाती साथी तसो फाल्यां तुजें मिनात तुजी ताच्या फाटल्यान कितलो वावंट काडटा म्हणल्यार तें म्हाका कळीत आसा तूं कितले दीस रात आर्टिस्टांक सांगत हाडचें प्रॅक्टीस दिवचें आनी ते पुरा गजाल आसात आतां आमचे मदें आनी कॉलर आसा ओके हॅलो येस कोण उलयता रुपल गी कळ्ळें म्हाका बस आमचे अँकर येस अँड फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां दोगांयकी पळोवन मस्त खुशी जाता हाय संजय बाबा हाय रुपला कशें आहे तूं सुपर अँड येस फर्स्ट ऑफ ऑल मिसिंग द शो गायन आनी पोस्टर पळयला हांवें काल आज आनी फाल्यां आनी गायन गजाली पळोवन बरी खुशी जाली ऑडियन्स जावन बसून सांगता तसं तुमकां दोगांकी उलोवचें पळोवन मस्त खुशी जाता हें फर्स्ट पॉयंट सेकंड आय थिंक कन्सिस्टन्सी कोंकणी प्रोग्रामांतली कशें तुमी मांडून हाडला इवन दोगांयन गजाली नासल्यार दुसरे प्रोग्राम जावन कशें कोंकणी लोकांक मनोरंजीत करते आसात दॅट हॅज बीन एब्सोल्युटली वंडरफूल ऑन स्क्रीन जावन दी इट हॅज कम ऑफ स्क्रीन कित्याक लोक भायर येता पळयता स्क्रीनार पळयता तुमकां आनी देन भायर वेता तुमचे शोज खंय आसात थंय येवन पळयता सो आय थिंक दॅट इज फॅन्टास्टीक अँड इगर खुशी जाली म्हाका डिबेट म्हण आयकून समथींग व्हेरी डिफरंट आनी एक नेक्स्ट प्रोग्राम काले आसा म्हण राखून आसा रुपल तुवें डिबेटाक एक तुजें काल म्हणटात नांव दाण सोड आतां पळय तें आमच्या टीव्ही स्क्रिनाचेर वॉट्सॅप नंबर आसा ताका तुजें रुपल म्हूण नांव बरोवचें आनी डिबेट म्हूण बरोवचें आनी तें धरल्यार जालें सेंड केल्यार जाल्यार आमकां मेळटा आनी मुखल्या दिसांनी त्या डिबेटांत तुवें आसतलें म्हूण चिंता हांव आनी रुपलाक आमी मिस करता हांव मस्त म्हळ्यार रुपलान दुसरेच एक दिशा दिल्ली गायन गजाली ताचें म्हळ्यार रुपल आमकां रुपला जावं दी कोमल जावं दी तांकां तांचीच म्हणली एक काय म्हणटात एक स्टाईल आसा शैली म्हणटात आमी आनी आमच्या कोंकणी कार्याच्या कालमळांत ती लोकांक पासत जमच्या खातीर असली म्हणजे हेरा पिंटो येतले हांगा मदें आनी आमचे जायते अँकर शांतीप्रिया येतले जायते आडलीन येतले जायते अँकर आसात आमचे दादले अँकर्स आसात ऑलविन दादी आसा आमचो फ्लॉयड आसा जायते आसात मनोज आसा अविनाश आसा जायते हांगासर आयिल्ले आसात तांचीच म्हणली एक शैली आसा आनी लोकांक ती पसंद जाल्ली आसा सो ह्या दिशेन आमी मुखार आनीक थोडें आमकां उलोवंक आसा आनी अर्द घंटो आसा ताच्या तुवें ते दोन म्हण सांगले पळय दोन म्हण सांगले पळय ते आमी सांगले आतां एक आमी कळ्ळें एक पद लोकां बोर जावं डन Tiferet leo le meo la mima men Bon Gesù ciare coventan utor di le giuramentan Bon Gesù ciare coventan utor di le Ci torsat घेऊन हातात मोदेन सुबोलावलो सोयता मोग आमचो भेटलो काळजा गुजो पेटलो तुझ्या पापान अपघात घेतलो मोग आमचो भेटलो काळजा गुजो पेटलो तुझ्या पापान अपघात घेतलो संद्रीम उदेन आयलो तारा मोदे सन्याचेरो काळजांत म्हज्या
उगडास तुजो खरी आसाय म्हूण लिहुलो दर्या वेळेर सोबीत भागीर भोंवतल्या आमी दोगांय सांगाता सांडून म्हाका लिपलाय आतां तुज्या येण्याक सदां राखता तुका सोदून हांगा पावला साती सागून उतरून आयला मोग तुजो काळजांत उरला तुजो प्रेम सोबीत उरला सोबीत आमचें गोवा चडामडांनी भरलेले आमचे गोये वर्सळीत नेके पिंगेचे पोरके आसून मोठा सोबीताये सवे म्हणटात गोवा भांगाराचे फुलां फळांनी भरला सुखाचे दोये शीतळ वारे कितले तोंडायेचे काय मोरे उदक झरीचे भंडारले दोंगराचे हेराच गोंयकाराचे ला 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 सगळ्यांक कोंगोटी लागता मोरे ला 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 शीतळ नितळ कोंगोटचे वारे सगळ्यांक कोंगोटी लागता मोरे ला 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 शीतळ नितळ कोंगोटचे वारे येस सुपर आम्ही आमच्या 100 एपिसोड गायन आनी गजाली 100th एपिसोड ॲग्नेस ऑडिटोरियमांत जाल्लें केल्लें गायन हांगासर आतां तें चिंतना म्हळ्यार आमी केल्ली तयारी तें केल्लें थंयसर परफॉर्मन्स सगळें तें तशेंच मतींत जिवाळ आसा आनी तूं कमेंट्स वाचून ह्युबर्ट म्हणटा हाय संजय वेटिंग टू सी यू डान्सिंग फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड अँड द स्विंगिंग हेड आमची इडीत बाई म्हणटा संजय बाबाक संगीत क्षेत्रांत आनीकी उंच पावूं म्हूण मागता देव बरें करूं इडीत बाई आमचे वर्ना क्रिएटीव आनी एंटरटेनिंग कोंकणी शोज करचे स्पेशालिटी दायजे वर्ल्डाचे लुकींग फॉरवर्ड टू द डिबेट शो आनी डिबेट हिट जाता मागीर सचिन फॅन्स क्लब वन्स अगेन वेटिंग स्टेला डिसोजा वेलकम बॅक गायन गजाली आय वॉज मिसिंग इट Steve D'Souza, we love to watch Daiji World TV programs. Thank you, Stanley sir, for all the new concepts. Sanju Baba, the magical finger boy. Thank you. Yes. Lily Sikwara Manta, hello Stanley, hello Sanju Baba, Caitlin and Sophia Rodriguez, the Rodriguez sisters. Amazing show from Daiji World. Best wishes Stanley sir and Sanjay sir. Aaron Pinto Manta, very nice Sanjay Baba. Thank you. Clarence Machado, muzo uncle, muja mummy so first cousin. Hi Sanju Baba, you make the program lively. It's because you are a talented musician. Wishing you all the best. Keep rocking. Thank you, uncle. Thanks to Stanley Bella for giving us good entertainment. Thank you. My Tina Montesa, Daiji World TV has supported many talents. Yes. Big thank you to Stanley Bella for his constant support to newcomers. Sanju Baba, gem of Manglo music. Missing Gayan and Ghazali. Stanley missing king. Hey, missing आता missing म्हणून येता आता missing म्हणटा आसतना लोकांनी विसरता आसतना जो आमी आमकां जाय जाल्लें न्ही लोकांक जाय जाल्लें आमी दिचे केटर करचे गजाल आनी लोकांचे फल्स समजूनचे म्हणल्यार हांव
इतल्या कार्यक्रम करता जाल्यार ताच्या फाटल्यान आसचे एकच म्हणजे काय म्हणटा चिंता म्हळ्यार लोकांक समजोवचें लोकांचे पल्स नाडी म्हणटात पळय ते समजून घेवचे आनी लोकांक कितें जाय ते दिवचे आतां अशें म्हणटा आसतना आमकां गायन गजाली विशयान परत एक फावटी चिंतूंक नजो गी चिंता तूं तुजें तें उडूल ते सेकंड ऑप्शन काडलें पळय आमचें हें सोडलें तुवें प्रोग्रामाचें तूं तें सांग हांव चिंता करचें की नाका खालें म्हणून सेकंड म्हळ्यार आमच्या दायजी वडिलांत एक एक लोकांनी विशेष पसंद केल्लें प्रोग्राम म्हळ्यार आमी दोगी शेजारा वय ऑलविन दांती अरुण दांती फर्स्ट सीझन तांणी चलयल्लें आसा ताचे उपरांत आमची अँकरां दुसरी आयिल्लीं आसात आमचो अविनाश आयिल्लो आसा एंजेलीन आयिल्लें आसा ही सगळीं आयिल्लीं आसात आनी प्रवीण तावरो कुलशेकर आनी हाचो सगळो काय म्हणटा सगळी जबाबदारी प्रवीण तावरो सांबाळटे आसलो आतां लोकांनी जायते फावटी आमचे लागीं विचारलें आसा आमकां हातांत एक फावटी पण काली एंटरटेनमेंट आमी पळयता ते ताची मजा बघता आमकां इल्लें आमी दोगी शेजारा आसतना एक लायव्ह आमी उलयताले हांव फोनाचेर सेकंड आमकां इल्लें चिंतूंक एक अवकाश दिता ते कार्यक्रम थोडी क्वेश्चन्स आनी थोडी सवाळां आसतलीं कोंकणी भाशे विशयांत कोंकणी संस्कृती विशयांत कोंकणी लोकां विशयांत आनी सगळ्या कोंकणी मातये विशयांत सगळ्या आमच्या भूप्रदेशा विशयांत सवाळां आसतलीं असलेंच एक कार्यक्रम तुमी आरंभ केल्ले तर बरें आसलें म्हणून सांगिल्लें आसा आनी हे आज कालचे मागणे जें कितें जालां आमी दोगी शेजारा बंद जालें ताचे उपरांत निरंतर जावन लोक विचारता आसा सर आमी चड लोकांक राखोवचें सारकें न्हय म्हण दिसता देखून आमी परत असलेंच एक लोकांनी आमचे लागीं उलोवचें ताचे सांगाता लोकांक थोडी सवालां अशें पुरा म्हळ्यार इनाम इनाम आसात सवालां सांगाता इनाम आसात दिवचे एक विशेष कार्यक्रम ताचें नांव आमी हांगासर आतां जाहीर करना कार्यक्रम हांगासर मांडून हाडटे आसा बेगीनच आमचे करज ना उपरांत इश्टर उपरांत टीव्हीचेर हांगासर तें प्रसार जातलें आनी ह्या फावटी नांव ताचें आमी दोगी शेजारा म्हूण आसचें ना आनी तो पंगड हांगासर आसचो ना हांव चिंता हांवें म्हज्या प्लॅना प्रकार ह्या फावटी दोगा चलयांक अँकर्स आदले फावटी दादले आहले पळय चलयांक हांगासर हाडून रावोवचें म्हूण चिंतलां ताचें उलोवणें चलतें आसा खंडीत आमी इश्टर उपरांत हे कार्यक्रम हांगासर सादर करतले हांव कोंकणी संस्कृते विशीं कोंकणी भाशे विशीं आनी कोंकणी लोकां विशीं हांगासर क्वेश्चनां आमी विचारतले हांव तुमी आन्सर करियेत आनी आमकां जायते जाण येदोळस इनामां बसयल्ली आसात आमी तुमकां तुमच्या विक्षकां खातीर आमी प्रायजां दिता म्हणलें आसा अर्सो पत्रान वर्गण दिता म्हणली आसा नामन बळूक जिजून वर्गण दिल्लें म्हणलें आसा सो ह्या विशयांत ही लोकांक एक बरी खबर एक फोन कॉलर आसा आमी ताचे लागीं उलोवंक हॅलो हॅलो नमस्ते नमस्कार मारलो फ्रेडविन उलयता येस फ्रेडविन कॉल करचें म्हळ्यार गुरपुरा न्हय गे येस सांग फ्रेडविन तशें म्हाका तेंचें हें म्हाका कोणें सांजून अशें एक ऍड केल्लें पळयलें तशें प्रोग्राम पळोवन आसा लायव्ह सुपर बारी खुशी जाता पळोवंक तूं एक मिस जालोय तूं एक शॉर्ट टर्माक आमच्या मोदें आयलोय ताचे उपरांत म्हळ्यार तो आतां गव्हर्मेंट कामां सर्विस कामां निमतेन जायना तुका मिस करता हांव फ्रेडविन आमी होय न्हय मागीर जाल्यार आमी दितले मिस करता बट काय करचें आमी हांगा एका फंक्शन पडल्या म्हणून कोणच्यान पडोवं ना फ्रेडविन गव्हर्मेंट सर्विसांत आसा आमच्या क्रिस्तांव लोकांनी गव्हर्मेंट सर्विसाक वेचचें उणें म्हणटा हांव तहसिलांक एक फ्रेडविन गुरपुरात हांव एक मेल फंक्ट जावन आसा DC ऑफिसान तो काम करता कितें खंयच्या डिपार्टमेंटान म्हूण हांव सांगूंक वचना कित्याक फाल्यां कडून ताका ते दोसूंक आरंभ करूंक आसा पूण तुमच्या सेवेक तो मेळटा आमकां तो जायते आमच्या गरजांनी तो मेळटे आसा फ्रेडविन देव बरें करूं तुका तुमकां बरें मागता ओके देव बरें करूं ओके वय आमी त्या क्विज शो विशयांत म्हळ्यार ते लायव्ह प्रोग्राम विशयांत हांगासर सांगिल्लें आतां ताचे उपरांत हांवें ते तुका एक सवाल केल्लें आसा आमी गायन गजाली परत स्टार्ट केल्यार कितें कशें बेश्ट न्ही आमी स्टार्ट करया म्हण चिंतचें कित्याक म्हळ्यार एकदम लोक एकदम पाप तांकां इसर आसा आनी मिसींग तेंत आसा तशें आतां कालें कशें स्टार्ट करचें वॉट इज युअर प्लॅन आनी म्हाका हांवें चिंतचे प्रकार आमी एक फावटीच्या सगळ्या कोंकणी संवसारांतल्या गावप्यांक हांगासर वेदी दिल्ली आसा सेकंड टायम आयिल्ली आसात आनी सडावत ती थारां ती थारल्यांत आज विविध वेदींनी परजलत आसात आनी मलगाडी आमच्या वेदी तावन परजल्ली न्ही तांणी आमचेर मोग दवरून आमच्या आपोवण्याक एक गौरव म्हणले हांगासर आयिल्ले आसात आनी आमकां तातूंत मस्त खुशी आसा तसली एक मलगाडी
कलाकार आमच्या ह्या वेदीचेर आयिल्ली म्हणल्या खातीर पूण हांवें चिंतचें भुरगीं आसात जायतीं भुरगीं आतां आमचे जिगी बिगी तारा एक शो आसा ती गजाल वेगळी पूण भुरगीं एक लायव्ह परफॉर्मन्स आमकां जायचे थोडी वडिलां विचारता आसात आमच्या भुरग्यांक तुमी एक वेदी फावो केल्यार तेंच तांकां एक बूस्ट जातलें आनी लोक तांकां पळोवंक आशा येता आनी तुमी एक तांकां सपोर्ट करा म्हणून सांगता आसा सो भुरग्यांचो एक गायन गजाली छोटा पॅकेट काल म्हणटात आमी केलें छोटा पॅकेट बडा धमाका एक शो दवरल्यार कितें म्हणून म्हजी एक अभिप्राय सो वय ते जाता आतां ताका म्हळ्यार भुरगीं कितलीं अंडरस्टँडींग कशें तें हें करचें आतां तेंत हांवें चिंतचें हें करया म्हणून काले एक आतां भुरगीं तांचे व्हिडिओ आतां चिंत तुजो पूत ताणें एक व्हिडिओ धाडल्यार जालें ताणें घरा सिंग करचें तें सिंगींग पळय कित्याक म्हळ्यार कितले लोक पळयता संवसारांत पुरो लोक पळयता एक आमी एक स्टँडर्ड क्वॉलिटी आमी दवरिचें पडटा सो तांतूं कांय बेजार करूंक ना आमी कॅन्सल केल्यार ना म्हळ्यार कांय बेजार करूंक ना पूण आमी तांचे थंय एक व्हिडिओ काडया ओके ते कशें सेंड करचें काल्यांक करचें म्हणून आमी मुखार नेक्स्ट परवा सोमारा परवा सोमारा लायव्हार तुमी पळया पेरंट्स एस्पेशली प्लीज मेक अ नोट नेक्स्ट मंडे तुमी पळया आमी ताजे अपडेट दितले हांव खंयच्या नंबराक धाडिचे कालें फॉर्मॅट घे म्हणून आमी आतां डिस्कस करया आमी आतां हें करता तशें करया शानी तशें करया सो डेडिकेटेड टू चिल्ड्रन ते कन्फर्म गायन गजाली ओके भुरग्यांची गायन गजाली डेडिकेटेड टू ऑल चिल्ड्रन ते प्राय कितली ताका ते पूरा आमी अपडेट कशें तांणी हांगासर आमकां एप्रोच जायचे ते सगळे आमी आमी दिता आमी कळयता एक 4 कमेंट्स आनी मागीर आमी रॉबिन अनमळा पिठो रे संजू बाबा काल पिठो गुत्तो ना फ्रेडविन आमचो आतां फोन केल्लो भोव बरें मानेस्त स्टॅनी बेडा आनी संजू बाबा देव बरें करूं अल्फोन्स रॉड्रिगस रॉकस्टार संजू बाबा ग्लॅडिस लोरेना आमची एक ब्युटिफूल सिंगर कुवेट तावन वॉचिंग फ्रॉम कुवेट व्हेरी नायस शो ऑल द बेस्ट देव बरें करूं शीला डिसोजा म्हज्या लेकर वर्णाची मम्मी हाय संजू बाबा आनी स्टॅनी सर तुमच्या दोगांयचें कॉन्वर्सेशन आयकूंक बरें जाता ऑल द बेस्ट तुमच्या मुखेल सर कार्यक्रमाक देव बरें रोनाल्ड डिसिल्वा वाय कांट यू कंडक्ट अ कॉम्पिटिशन टू म्युजिशियन्स टू जज बेस्ट लीड गिटारिस्ट पियानो प्लेयर म्हळ्यार बेसिकली इन्स्ट्रुमेंटल कॉम्पिटिशन पळया आमी वी वील थिंक अबाउट इट दीस वील टेक बबिता फेर्नांडीस स्टॅनी सर द वे यू ट्रेन्ड अस वेन वी वर इन द स्टुडियो वॉज सिम्पली ग्रेट संजू बाबा GG100 and Daiji Dubey program was at the top. देव बरें करूं. एक कमेंट आनी रेन्सिटा लोबोतन स्टॅनी सराचे फिल्म केदाळा वेटिंग फिल्म बापाचे पुताचे नावी वय हाजेर अपडेट दिजे तुवें अपडेट हांवें आदल्या सोमारा सांगलें आसा सोमारा सांगलें आसा डबिंगाचो एक वांटो संपला पिक्चर आमी दुसरें एक फिल्म आमकां हांगासर डबिंगाक आमच्या स्टुडियोक आसल्यान पयलींच बूक केल्ल्यान आमी मदें एक विराम काडचें पडलो आतां फाल्यां दोन फाटी आमी सेकंड पार्ट डबिंगाचो सेकंड पार्ट आमी आरंभ करता आनी आमकां सेन्सर मेळोंक आसा ताचे उपरांत जायतीं कामां जावंक आसा आनी म्युजीक करता आसा तुजें म्युजीक करता आसा ताचे उपरांत जायत्यो गजाल्यो ताच्या फाटल्यान आसात सो जुलायंत म्हणून एक अंदाज आसा पूण जुलय कन्फर्म न्हय जुलायन म्हणून एक अंदाज आसा ते उतरून गेल्यार जून जुलय ऑगस्टान जावंक पुरो ऑल डिपेंड्स ऑन सेन्सर सेन्सरा वयर आमकां डिपेंड आसा म्हणून सेन्सर कितलो टायम काडून घेता म्हणून पूण बेगीन जाता म्हण चिंता कित्याक म्हळ्यार आमचें एक क्लीन तांचो विशय आसा पळय तो सीदा विशय आसल्यान आमकां सेन्सराक व्हडलें कांय त्रास जावचे नात एक तें आनी तुमी लोकांनी जाता तितल्या जाणांनी हें पिक्चर तुमी पळयचें म्हळ्यार तें हांवें पयलीं सांगलें आसा कोंकणी भाशे खातीर हांव त्या रितीन मार्केटींग करना म्हजें पिक्चर कोंकणी भाशे खातीर पळयचें या त्या खातीर पळयचें ह्या खातीर पळयचें म्हणून एक खतखतो विशय समाजाचो प्रत्येक जावन हांव ते क्लू आतां सांगता आमच्या घरच्या प्रायस्तांचो मलगड्यांचो विशय तांचे भितर कितें तें जाता आनी समाजान तें कशें प्रतिफलन जाता ह्या विशयाचेर हें फिल्म बापाचे पुताचे नावी म्हणून काडलां आनी आतां बापाचे पुताचे नावी म्हणटना जायत्या जाणांनी म्हाका विचारलें आसा हें धार्मीक संगतेचे रिती गजाल्याचे पिक्चर घे म्हणून पूण धार्मीक कथा म्हळ्यार आमी काले वांजेल वचचेंच धार्मीक कथा न्हय आमी मिसाक वचचेंच धार्मीक कथा न्हय धार्मीक कथा म्हळ्यार आमी जी रीत आसा पळय तोच एक धर्म आमी दुसऱ्यांक हार्म करनासतना दुसऱ्यांक बरें करून चिंतल्यार दुसऱ्या विशीं बरें चिंतल्यार दुसऱ्या विशीं दाय लायस चिंतल्यार तोच एक धर्म आनी ती गजाल ह्या पिक्चराच्या भितर आसा बापाचे पुताचे आनी नावी त्या खातीर पळयतात तीन तावणू स्किप केला आमी तो काडला तीन तावणू आनी पळयतात थिएटराक फिल्म येता आसतना थिएटरांत जे प्रेक्षक येतात
तांकां खंडीत त्या पळयतात असो अनुभव जातलो म्हूण सांगूंक हांव धैर्य पावता. लवली. वय आनी आतां आमकां इतले जाताना आमचो वेळ जाता ऑलमोस्ट जावंक आयलो. थोड्यो गजाली आसात. आमी आतां 2 प्रोग्रामा विशीं उक्त्यान सांगले ताचे बय. करेक्ट डिटेल्स लोकांक दिले. आनी एक भरतनाट्यम सगळ्या कर्नाटकांच्या टीव्ही म्हळ्यार टीव्हीच्या हिस्ट्रींत असलो एक रियलिटी शो जावना भरतनाट्यम खंय जावना. आनी भरतनाट्यम शो दायजी वर्ल्ड हांगासर मांडून हाडटा. आनी आमची कोंकणी लोक भरतनाट्यमांत कितलो आसा ना ते आमकां ना, पूण आमचे GSP भाऊ चड भरतनाट्यम तांची ताळेंत आसात. सो भरतनाट्यम कशें म्हळ्यार सडावतो ती दिवलाच्या कार्यक्रमांक या एक लिमिटेड एका क्रावडाक थंय मात्र मस्त अभ्यास करतात, ती मस्त खर्च करतात. लांब काळात संगीत शिकले बरीच नाट्यम भरतनाट्यम शिकोवंक आसा. पूण तांकां मागीर एका हंताक पावल्या उपरांत म्हळ्यार ते एग्जाम्स बरयतात पळय कशें म्हळ्यार सिनियर ते पर आसा बंतू ज्युनियर सिनियर म्हणून कॅटेगरी. मागीर तांकां खंयसरी एक परजोवंक वेदी मेळना. असलेल्यांक आमी एक नवेंच चिंता दायजी वर्ल्डाचे एक्सक्लुसिव्ह चिंता पळय आमी भरतनाट्यम एक रियलिटी शो वेगळीच आज फाल्यां ताचें पोस्टर भायर पडटा. हांगासर दायजी वर्ल्ड मांडून हाडटा. आनी 3 जागे आनी ताचें ऑडिशन्स आसतलें. पुत्तुरांत आसतलें, कोडयालांत आसतलें आनी उडपींत आसतलें. 6 दीस जाल्यार आमकां कासरगोड तिशली चड रेजिस्ट्रेशन आयल्यार तिशली आमी ऑडिशनां करता. बेलतंगडी तिशेन करूंक पुरो म्हळ्यार ते कितले आमकां एंट्रीज येतात त्या प्रमाणे आमी करता. चड विवाराक daiji-world.com तुमी पळोवचें. तशेंच दायजी वर्ल्ड टीव्हीचेर असो न्यूज वेळार आमी प्रस्ताव करतले आनी सोशल मिडियाचेर आमी पोस्टरां आमी प्रसार करतले. दया करून कोंकणी ती आसात आमकां आमचे रेमोना बरें एक डान्सर रेमोना तसले जायते आमचे भरतनाट्यम शिकल्लीं भुरगीं आसात, शिकचीं भुरगीं आसात. तांणी हो कळ्ळें म्हणटात हो अवकाश विबाडून वचो तसो बरो एक वापर करचो. आमकां एक कोंकणी लोकांक एक खुशेची गजाल आमची भुरगीं भरतनाट्यम करतात म्हूण. पूण हो स्पर्धो खाली कोंकणी लोकांक मात्र न्ही सगळ्यांक भरतनाट्यम जे कोण शिकता आनी कोणाक कळीत आसा 25 वर्सां सकयल्यांक हो स्पर्धो आसतलो. दुसरी आनी एक गजाल आसा हॅलो फादर आमी सांगिल्लें आसा. हॅलो फादर आमी आराम करता आनी ह्या फावटी वळट्या बंडसांगा क्लियर केल्लें आसा. हॅलो फादर इल्ले दुसरेच एक वेगळेच रितीर आसतलें आनी सगळ्यात आमी मिसांव केंद्र फोकस करता ह्या कार्यक्रमांत आनी थंयसर सेवा दिवचे याजक आमी त्या विशयांत तांचे एक संदर्शन अपूर्वायेचें तांचे जिणेस शैली आमी हांगासर सादर करूंक प्रयत्न करतले. ताच्या उपरांत थोडीं भुरगीं पंगड जावन आतां आमच्या हांगा स्टुडियोक येवची आसात. लास्ट वीक आयिल्ली पांगलात पंगड आयिल्लो. बरें करून अभ्यास कर एक 7 पदां अभ्यास कर एक कळ्ळें म्हणटात ग्रूप सॉंग ते ग्रूप टीम करून आयिल्लें आसा. आमी पयलेच एक 2-3 म्हयने पयले आमकां सांगल्यार आमी तसल्या पंगडांकी अवकाश दिता. हांगासर आमकां दायजी वर्ल्डाक कोणी एप्रोच जाता जाल्यार आमी अवकाश ना म्हणून सांगिना. एक हाच्या भायर आनी थोड्यो मोठ्यान वेळ जालो थोड्यो गजाल्यो. एप्रिलाच्या 6 तारखेर सेंट एग्नेसांत फिल्म फेस्टिवल आसा. सेंट एग्नेसांत आनी आमची 2 कोंकणी फिल्मां आसात पयान आनी अस्मिताई. त्या दीस थंयसर प्रदर्शनाक आसतलें आनी हेर फिल्मांय आसात. खंयचे म्हळ्यार आमची एवॉर्ड विनींग तुळू फिल्मां आसात. पिदाय म्हणलें एक फिल्म आसा. ताचे उपरांत दी ग्रेट इंडियन कळ्ळें किचन तें कळ्ळें आसा. तसले एक मलयाळम फिल्म आसा. तसल्यो फिल्मां थंयसर आसात आनी खंयचीय फिल्मां पळोवची जाल्यार एकच तिकेट 60 रुपया. एकाच तिकेटीचेर कितली फिल्मां पळयत एक दिसाचो ते कार्यक्रम. सो सेंट एग्नेस आमचो संस्थो तुमी असो सदुपयोग करचो. ताच्या भायर अस्तित्व पंगडाचो एक बरो एक ड्रामा भायर सरला मगदलाची मोरी. भोव अपूर्व असो नाटक हांवें ऑलरेडी पळोवन जाला आनी लोकांनी मस्त शाबासकी उसारली आनी तुमच्या गांवांनी थंयसर हांगासर जाता आसतना ताची माहिती तुमकां मेळटली. देखून आमच्या नाटक कलाकारांक आमी संगीतकारा विशयान उलयता डान्सरा विशयान उलयता नाटक कलाकारांक तुमी सपोर्ट दिया. मगदलाची मोरी बरो एक ड्रामा मॅगी विथ सॉस म्हणून भारी बरो आसा तो तुमी पळोवचो. आनी थोड्याच दिसांनी नाटक सभेचे आमच्या डॉन बॉस्को नाटक सभेचे स्पर्धे जाहीर जावचे आसात. ऑफिशियली जावन अधिकृत जावन थेस तुमकां तेची कळवणी दितले. सो रजे आसा एग्जाम जाता आसा उपरांत 2 म्हयने रजे आसात एप्रील मेयांत. सो बरें करून पोदा शिका. नाटक सभेंत जून जुलय तशें तांचे स्पर्धे येतात वर्सावार. तुमी भाग घेवचे. खंयसर अवकाश मेळटा तो तुमी ग्रॅब करचो. आनी कितें सांगूंक आसा तेका अकरेचे म्हाका 4 कमेंट वाचूंक आहा. ताचे पयलें स्टानी जुलय 5 तारीखेर दायजी वर्ल्ड.com हाका 25 वर्सां बच्च्या ह्या संदर्भार
विशेष आणि एक व्हरायटीन बरोल्लो संगीत शो म्हळ्यार म्युजिकल शो कन्सर्ट हांगासर सेंट एग्नेसांत जावचो आसा हाचे विशीं सडीत म्हायती मुखल्या दिसांनी दितलो पूण तुमी आजूच ती तारीख नोट करून दवरा जुलायची 5 तारीख सदांचे बरीस सांजे 5:30 आमचो शो स्टार्ट जाता 9 वरां भितर एंड जाता जालें की म्हाका म्हजो बरो आप्त मित्र रायनर म्हणून ताणें बेस्ट विशेस संजय बाबा स्टॅनी म्हणून घाला जुडीत देखून ऑल द बेस्ट हॅपी टू सी संजय बाबा थँक यू एडवेंचर म्हळ्यार म्हजो भाऊ संजीत ताचे संजीतान घाला संजू एंड स्टॅनी बोथ क्रिएटीव एंड हंबल जायंट्स बेस्ट विशेस बारी वर्ड प्ले सुपर मागीर आमची लिडविन बाई दुबय तावन इंटरेस्टिंग गजाली गुड लक फॉर द न्यू डिबेट कॉन्सेप्ट ताणें डिबेट हिट जालो मागीर क्लिफर्ड न्ही आमचो स्टीवन कुटिना ब्यूटिफुल फ्रेम विथ स्टॅनी द क्रिएटिव माइंड एंड संजय बाबा विथ हिज मॅजिकल फिंगर्स विशिंग यू बोथ कंटिन्यूअस सक्सेस एंड एंडलेस क्रिएटिविटी रिगार्ड्स स्टीवन एंड शिल्पा थँक यू आसा खंडीत आमचे सांगाता थँक यू देव बरें वेस्ट आनी मजा जालें इतल्यार हो एपिसोड हो अणकुड हांगासर संपोवचो वेळ जालो मुखल्या सोमारा दीस परत थोड्या नव्या गजाली समेत हांगासर आमी मेळटा त्या म्हणसर निरंतर मनोरंजना खातीर पळयत रावा दैजी वर्ल्ड TV 24/7 काल आज आणि फाल्यां